भुरग्यांक कोणा फ्रेंच शिकपाक जाय, कोणा पुर्तुगेज शिकपाक जाय, कितें ऑप्शन्स दिवपाक हांव आमगे एक लँग्वेज दी. सो फ्रेंच पुस्तक रेडी दवरपाक हिंगा अवेलेबल, पुर्तुगेज पुस्तक रेडी दवरपाक, देवनागरी पुस्तक रेडी दवरपाक, कोंकणी रोमी लिपी पुस्तक माय पाय गेले डिसिजन आनी भुरग्याक गेले डिसिजन कितें चिंतपा जाय तें. सो काम आमगेलें की वी हॅव टू प्रोवायड देम विथ ऑप्शन्स. सो ह्या रोमी कोंकणी जी स्क्रिप्ट आहा ती जायते जाणां मान्य जाता. ऑलमोस्ट 450 years कोंकणी स्क्रिप्ट खूब व्हडलें जाता. समज एक चर्चा करूया, एक कमिटी घालया आनी हेजी पुस्तक काडया म्हणून हे एकाडेमीक इयर न्हू जाल्यार ते एकाडेमीक इयर, पूण हें मान्य करूं ना आनी आवट जालें. मागीर जेन्ना गिरीशागे रेजोल्युशन येयलें डिस्कस करपाक, पूण चोयल जातलें की उलोवपाकूय चान्स दिना तो. आतां आमी नवे आमदार, सो नवे आमदार जावन एक कितें बऱ्या पडला कितें जाल्यार चर्चेक हाडटाय. वी आर ब्रिंगींग इट ऑन द टेबल टू डिस्कस. आज आमी देखून कित्याक सपोर्ट केला, सो दॅट वी कॅन डिस्कस दीस टॉपीक. सदां हेजेर उलयताय, दीस हॅज बिकम अ बीग टॉपीक. सो हेजेर उलया, ताका चान्स दिवपाक, लेट हीम प्रेजेंट. आनी ताका आमी सपोर्ट केलो, सगळ्यांनी सपोर्ट केलो, लोकीनूय सपोर्ट केलो. आनी ते गडबडान सपोर्ट करून म्हाका उलय म्हणलें. मुगे नेक्स्ट आहलो, हांव तरी पूण रावलो, उलोवपाक कॉमेस केलो ना ताका सपोर्ट करपाक गिरीशाक. आनी ते सपोर्टा गडबडान म्हाका जेन्ना उलय म्हणलो, हांव उलयता तेन्ना देखून हांव उलयलो दॅट आय एम सपोर्टींग गिरीशीज स्टँड हियर एंड वी ऑल नीड टू फायंड आउट अ सोल्युशन फॉर दीस. आनी हें हांव उलयलो आनी मुगे फस्ट टायम उलोवना मुगे मागीर तें रेजोल्युशन भायर उडयलें. आनी मुगे आज रेजोल्युशन व्हेरी इंपॉर्टंट रेजोल्युशन आहलें. दीस रेजोल्युशन वॉज अबाउट डिनोटिफायींग. कितें डिनोटिफाय करपाक, जेन्ना रिजनल प्लॅन परत 2011 दिगंबर कामतीन रिजनल प्लॅन हाडलो, तेजे फाटल्यान 2012 पर्रेकरान कितें केलें, उमके लाखांनी स्क्वेअर मिटर जमीन ती आडायन दवरली, एम्बियन्सान दवरली. 2018 जेन्ना सरकार येयलो BJPलो तेन्ना तेम काडलें आनी तें सगळें पर्रेकरान केलो, तें ओपन केलें. आनी तें ओपन करून मागीर तेन्ना जें मॅस जालें, गांवांनी आमगेले 3 मीटर रस्तो डांबराचो ते 15 मीटर दाखयले. न्हंयको जितले रस्तो वयताय, बिचार जितले रस्तो वयताय 15 मीटर दाखयले. 25-30 मीटर रस्तो दाखयले. आनी हे दाखयन आतां विजन दाखयलें तेमी, विजन. पूण हें विजन दाखयता आसतना तेम आनी कांयच मागीर चिंतू ना कोणागे कितें जाता तें. मागीर जेन्ना हें एक्विजिशन येता, आज जेन्ना हायकोर्टा ऑर्डर आसता हेजेर कितें जाता तें मॅसेज येतूना. सो हेजेर डिस्कशन करपाक मुगे आहलें. सो हें मुगे भायर उडयलें, मागीर डिस्कस करूं मॅडम तुकाच हें कशें जाता तें. आज मागीर एग्रीकल्चर हेजेर डिमांड जाल्लें. एग्रीकल्चरा डिमांडाचेर आमी ह्या सरकाराक गेले करप्शन एक्सपोज केलें. कित्याक हेंगेली जी एग्रीकल्चर पॉलिसी आसा ते पॉलिसीची ते म्हणटाय एग्रीकल्चर लँड कॅनॉट बी कन्वर्टेड, कॅनॉट बी सोल्ड. जी जमीन इंकिल्या काजिनो लॉबी डेल्टा कॉर्पोरेशन म्हणटाय तेका पेरने जी जमीन इंकिल्या ती आमी ऑन द फ्लोर ऑफ द हावज मांडिली की बाबा ही तुमी जमीन इंकली म्हणून. आनी जे कन्वर्जना मुगेले कॉन्स्टिट्युन्सी 2-3 कन्वर्जन जाले ते सर्वे नंबर काडून दिले. आनी हांवें मिनिस्टराक विचारलें, बाबा तुगे NOC घेयल्ली कन्वर्ट करपाकू. तो म्हणपाक आपल्या NOC घेयला ना. हांवें म्हणलें तुगे NOC घेयला ना जाल्यार ह्यो कन्वर्ट केले त्यो परत हाड आनी परत रिवर्ट कर, एग्रीकल्चर जायना दितो परत. ह्यो हांव सांगून आयलां भितर. आनी हे पॉलिसी जरी तरी तांकां खरें काळजां ही पॉलिसी करपाक जाय जाल्यार एग्रीकल्चर लँडाचें जें डेफिनेशन आसा तें सारकें ना. ताका लागून हांवें 2 बील घायलो. आयज गोंयकारा पासून 2 एग्रीकल्चरचे बील घायलोय. ते हांवें ताका सांगिलां तेजेर चोयाय आनी म्हाका सपोर्ट कराय मुगे बिलां. कितें होय शकला जाल्यार सांगाय, पूण बील भायर उडोवनाकाय. एक बील आहा एग्रीकल्चर जें लँड जें आमी म्हणटाय तेजेर ऑर्चर्ड लँड जें आहा तें ना, काजूचें हेजें ना, फकत पॅडी फिल्ड आहा. सो तें हांवें घायलो. तें घायलें जाल्यार आमगे ह्यो जमीन साल्वा जातली, खंय वचपा नाय कन्वर्जनाक. आनी दुसरें म्हणटाय तें इरिगेशन एक्टा कोस्टल क्रीक आहाय आमगे वार्का क्रीक आहा, कोलवा क्रीक आहा, सगल्या बेतालबाती क्रीक आहाय. सगल्यो क्रीक आहाय त्यो शेतांतलें सगलें गांवचें उदक त्यो क्रीक दर्यां सुटाय. सो ह्यो क्रिकांक पयशे नाय. आतां प्रत्येक पाटी आमदारान वयर सकयल जावन बोवाळ करून एस्टिमेट WRD करून हाडचें पडटा. सो तें जर एक मॅनेजमेंट सिस्टम केलो, केन्ना जातलो सिस्टम इरिगेशन एक्टा अंडर जर हाडलें जाल्यार तें डॉक्युमेंटेड जातलें, तेका बजट येतलो आनी तें बजटांतलें सारको जातलो. सो हें सगलें उलोवन मुगेलें सगळें काबार करून तेका मांडून दिलो हांव. येता सो तेका हांवें सांगिलां, बाबा हांवें गेले ते वर्सा कविता म्हणून तीच कविता म्हणल्या, कित्याक आमकां कांयच होप आसना खुंयच्यानूय कितें सारकें जाता म्हणून. सरकार दाखोवपा सोदिता की एग्रीकल्चर पॉलिसी, एग्रीकल्चर इज द बॅकबोन, गोवा इज ग्रीन आनी हें तें सगलें दाखोवप सोदता. पूण हें सांगता आसतना खरेंच की
तेंगे पॉलिसीन बरयलो आहा कित करपा जाय कित करपा नाका जमीन विकूं नाका जमीन कन्वर्ट करपा नाका ह्यो बेजीक तेंगे जायना आनी हांव तेगेलो फेलियर आयज हांव इतलें क्वेश्चन तूं डिमांडाचे रिप्लायाक रावना आतां हांव मातशें सांगून येयलां कित्याक म्हाकाय वचपा जाय आज मातशें लेट जालें तुमगे कार्ड पडलो चोयलो जालो सो आय हॅव टोल्ड हिम एक्सक्यूज मी बट तुगे जे कितें रिक्वेस्ट आय त्यो हांवें म्हटलो आय ताका सांगलो आहा नालाचो जो प्लेस आहा ताची नाला प्लेसा सुबेज दियाय नाला प्रेसा भायर आमगे ते जायत लोकांक भाटाय नाला प्रेस मेना म्हूण ते नाल बाकी हाताय बाकान पटाय सो बॉन्ड आहाय ते बॉन्ड व्हरपा अरेंजमेंट ना सो लोकांक भरपूर त्रास जाताय सरकारान त्यो बारीक वस्तूचेर जर नदर दवरल्यार जायतो लोकांक सपोर्ट करता धाड म्हाका चल बाय